करून बेकायदेशीर नुस्तें मारपाच्यो घडणुको घडल्यात। ताचेर आळो घालूंक नुस्तेंमार खात्यान नवी उपाययोजना हाडल्या। LED फिशिंगाचेरूय नदर दवरतले। परत येता आमी बोटी बिटी मेळटा म्हणटा जाल्यो आतां आमी न्यू IT सगळ्या IT म्हणजे ड्रोन ऑलरेडी 10 दीस जाले वर्किंग चालू आहा आनी ते ड्रोन साबारशे 20 किलोमिटर कवर करता। इवन स्टाफ कितको आहा इंटेलिजन्स तितके काडटा। सो एक पायलट बेजीस 2 म्हयने आमी कॉन्ट्रॅक्टाक घेतले। दे आर वर्किंग ऑन दॅट। आफ्टर दीस कमिंग सीजन वील स्ट्रेट अवे ऑफिसान रडार आणि ड्रोन भायर तेजेर धरून सो आता LED लायटीचेर आता ड्रोन ते सारखे लायटीचे न्हू सगळे LED लायट आसूं मागीर दुसरे हे जाळां ओडटा बारीक इलिगल फिशिंग बीन सगळे सगळ्यो गोष्टी तेजेर येतल्यो। मजगती ह्या निर्णया उपरांत गोंयचे नुस्तेकार खोशी। फिशरी डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर तुमच्या ताब्यार आमचे सगळे हा धंदो आहा तेजेर एक्शन तुमी घेवचें म्हणून आनी लायटीचे बंद करचे म्हणून LEDचेर एक्शन घेवचें। हय पूण तेणें आमकां एक आश्वासन दिलां ड्रोन सिस्टम करता म्हणून 25 किलोमिटर ते कवर अप करतले पूण तिंचे ते सक्सेसफूल जावंक जाय आनी लायटी बंद जावंक जाय जाल्यार आमचो धंदो चालू करूंक मेळटलो आमकां। आतां आमकां सद्याक मेंटेनन्स करपाक पयशे ना। इतले LED लायटींग जर चलता LED इतल्यो लायटी चलता हाय स्पीड बोटी चलता कर्नाटकाची बोटी तोडी येता फिशींग करता कितले फिशरमॅन बॉब मारून तूं कांयच एक्शनूच घे। स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी शिरीष कुंकळकार।